Year 29. सर्व आम्ही सांगाता मेळया दुनिया देवा करगा दिव्या हर एक दिसा भजन ताचे मोगा बरीत काळजान आम्ही गावया येया तुम्ही समेस्तानो पंगली गव्या रसनाराशी येया तुम्ही समेस्तानो होगळी गव्या आम्ही धन्य देवाची येया तुम्ही समेस्तानो स्तुती करया रसनाराशी येया तुम्ही समेस्तानो होगळीक गाव्या आम्ही धन्य देवाची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सवे आसो. आयच्या मिसाचे तसावां हे पर्यंत आसात. हेलेन डिसोजा कारकाळ 60व्या वर्साच्या जल्मा दिसाक देवाकर जावन हे मीस दिता. गॉडविन सिक्वेर आनी कुटाम रुजारियो देवाकर जावन हे मीस दिता. लिओन लोबो देवाकर जावन हे मीस दिता. आज आश्रयाच्या निवाशांक ब्रेकफास्ट दिल्या. ग्रेटा लोबोच्या उडासाक कुटुंबाच्या सांद्यांनी पांडेश्वर. तशें दनपारांचें जेवण दिलां. हेलेन डिसोजाच्या 60व्या वर्साच्या जल्मा दिसाच्या संतोसाक आश्रयाच्या निवास्यांक सकट सांगाता. संतोसान वांटेली आमच्या पसत जेवण दिलां कारकाळटावन. हांच्या तसो पसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. मोगाच्या न्हू एका कुटुंबाच्या स्पिरितान भरून हे पवित्र वेदी बोवारी आमी सांगाता मेळ्ळ्या. आज आमी प्राचिताचो पयलो आयतार संभ्रमता. आज आमी जेजूक देवसरान ताळ्यो हाडचे विशीं स्वार्थेंत आयकता. देखून आयच्या आयताराक ताळण्याचो आयतार म्हणून आपयतात. ताळण्यो हर एक मनशाक स्वाभावीक, पूण तांचेर आमी जायते वंचावंक आसा. देखून आयची देवस्तुती आमकां मेळच्या ताळण्या वा तेंते सवा मरिफात देवाक लागीं जावया म्हणलो संदेश दिता. देखून आमकां मेळच्या ताळण्याक आमी स्पंदन करिनासतना त्यो ताळण्यो देवाच्या आदारान फूड करूंक आनी देवाक विश्वासी रावूंक जाय जाल्लो आदार ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया. आमी बेठोवचें बलिदान देवा बापाक मेस्वा सारके जमच्याक आमचे पाताक आमी वळखुया आनी सकट आतां आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्पद्वेता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बगेन सदां संकार मरी सगळ्या रेदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनातिकारात्मन प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं.
आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Somia kakutkar, somia kakutkar, Krista kakutkar, Krista kakutkar, somia kakutkar, somia kakutkar. प्रार्थुया. आमच्या तोसावा खातीर आमी मागया. सर्गींच्या बापा, पवित्र आत्म्यान भरलोलो तुजो पूत जेजू स्नान घेतस आरण्याक गेलो. थंय 40 दिसांच्या उपासान आनी दमसाराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतेवंत जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेंत दंडवण करूंक आनी देवसारा लागीं झुजोवंक आपयताय. हे परिक्षेंत आमी तुका विश्वासी रावूंक आनी जैतेवंत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. द्वितीनियमांतल्या पुस्तकांतले वाचप. मोइजेन आपल्या लोकां लागीं उलोवन म्हळें, तेन्ना याजकान तुज्या हातांतले दाले घेवंक जाय आनी ते वेदीचेर सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार दवरूंक जाय. उपरांत सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तुवें ही उसारणी करची. म्हजो बापूय जावन आसलो गांव नासता भोंवतलो एक आरामगार. तो इजिप्ताक गेलो आनी थंय तो थोड्या लोकां सवे एक परको कसो जियेलो. पूण थंय तो एक व्हड बलिश्ट आनी अगणित परजा जावंक पावलो. इजिप्तकारांनी आमकां निश्ठुरायेन चलयली आनी बरासो वाव दिवन आमकां दग दिली. आमी सर्वेस्पराक आमच्या पुर्वजांच्या देवाक उलो मारलो आनी ताणें आमची बोब आयकली आनी आमचे कश्ट, आमचो वाव आनी आमची दगदवणी पळयली. ताणें आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान बिरांत उपजावन खुणां आनी आजापां करून आमकां इजिप्तांतली भायर हाडली. ताणें आमकां हांगा हाडून दूद आनी मोव वाळटा तो देश आमकां दिलो. सर्वेस्परा जी भूंय तुवें म्हाका दिलाय ते भुंयचे फसलेची प्रथम फळां हांव आतां तुका हाडून दिता. आनी तुवें ती सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार दवरून ताचे मुखार सरपटोवंक जाय. देवाचे उतार हे देवाची वडुपकार. म्हज्या आकांतान मोजे सवेराव सर्वेस्परा. म्हज्या आकांतान मोजे सवेरा सर्वेस्परा. जोखून महोन्नताच्या आश्र्याखाल रावता आनी सर पदवेदाराचे सावळेन जियेता. तो सर्वेस्पराक म्हणटा,
तूं म्हजो आसरो म्हजे कोटे म्हजो देव तुजेर हांव विश्वास दवरता म्हज्या आकांतान मोजे सवेरा सर्वेस्परा तेद्वा कसलें सानवार तुजेर येवचें ना कसलीच पिडा शिडा तुज्या तांबासशीन पावची ना खंयचे तूं विशीं तुका राखो आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या तुझ्या आकांतान मोजे सवेरा सर्वेस्परा मोच्या आकांतान मोजे सवेरा सर्वेस्परा सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप बाबा भयणीनो पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतर तुजे लागीं आसा तुज्या ओंठार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा आनी हेच आमी परगट करता ते उतर जेजू सुसोमी म्हूण तुज्या ओंठांनी तूं परगट उसरशी जाल्यार आनी देवान ताका मेळ्ळ्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमनशी जाल्यार तुका सडवून मेळटली कित्याक काळजाच्या बावार्थाद्वारे तुका देवाचे नितीवंतपण तोंडाचे उसारणेद्वारे तारण तुका लाभता पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना तशेंच जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना कित्याक सोमेस्तांचो सर्वेस पोरतोस आनी आपणाक उलो मारतेल्या सकडांक तो यातेस्ट मोपान दितालो पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतालो हर एकलो तारण जोडतालो देवाचे उतार हे देवाचे ओडकार उद्गार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया हुंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरा वरवीं तो जियेता वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सर्वे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू पवित्र आत्म्यान बरोवन जॉर्दान न्हंयतडी तावन पाटी परतल्या फरा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणा काल आरण्याक गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आसल्या वेळार देवसार ताका नाडीत आसलो त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना देखून ते दीस काबार जावन जातच ताका भूक लागली तो व्हडू देवसारान ताका म्हळें जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय जेजून जाप दिली पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र जियेना उपरांत देवसारान ताका वयर उबारून व्हेलो आनी खिणा भितर संवसाराची सर राज्यां दाखोवन ह्या सर्वांचो अधिकार तांचो वैभव हांव तुका दितां कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांव तो दिवयेत तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें
जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. उपरांत देवसारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवाळाच्या शिखराचेर उबो कर म्हळें, जर तूं देवाचो पुत्र हांगा तावन सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पात्राक आदाळनाशें ते तुका हातांनी उखल धरताले. पण जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी म्हळां सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. अशें हर एक तरान जेजूक ताळण जातच देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. देवाचें उतर हें, वगळी तुका क्रिस्त. जेजू 40 दीस आनी रात उपास मागणें प्राजित करून पवित्रोत्म्यान भरलेलें एक दृश्य आतां आमी वाचलें देवाच्या उतरांत. आनी हे 40 दीस काबार जावन येतना जेजूक एक मिसांव मेळिल्लें आसा आनी तें मिसांव आसलें खुर्साचें मिसांव. हे खुर्साचें मिसांव जेजूक मेळिल्लें आतां आनी एकलो भितर रिगता ताका, तो देवसार. देवसार म्हणटा, अरे तुका इतलें बरें जिवीत दिलां देवान, तूं आतां तरणाटो, 33 years तुका जावं नात आनीकी, तूं आतां 30 years यंग, तुका बरें लायफ आसा. आनी देवसार म्हणटा, कितें म्हणटा की म्हळ्यार तुका खुर्साची वाट नाका, तुका आनी एक शॉर्टकट दाखयता. खुर्साची वाट सोड न्हू, आनी एक शॉर्टकट आसा, जावन तूं गेल्यार तूं सक्सेस जाताय म्हणटा. आनी हे 3 शॉर्टकट तुमच्या मुखार हांव दवरूंक प्रयत्न करतां. आनी पयलें शॉर्टकट देवसारान जेजू मुखार दवरलेलें आसा. जेजूक भूक लागली, 40 दीस उपास मागणें प्राजीत करतना खंय भूक लागली आनी देवसार म्हणटा, अरे हांगा पळय फातर, हे तूं उंडें कर खा तूं. कितलें बरें, एका कुशीन जोर भूक लागता, एका कुशीन सुबीत फातर आनी उंडे, आनी हे उंड्या बरी फातर दिसतात म्हाका. आतां ते उंडे हांवें केल्यार ही म्हाका ही ताळणी म्हज्या कुडीची, ही ताळणी म्हज्या बुकेची, ही ताळणी म्हज्या तानेची. हर एक ताळणी कुडीची तो म्हणटा, तूं बागयतें, तुका मस्त ताळण्यो येता कुडीच्यो ताळण्यो आसात, खावची, पिवोवची, लैंगीक आशा, हे तुजे कुडीच्या जिविताच्यो आशा. तूं बागय, कित्याक तूं आनीक गळाय करताय? डू वॉट एवर यू फील लायक टू डू. तुका कितें भोगता तें कर सोड. देवसाराचें फस्ट शॉर्टकट जेजूक तो दाखयता. आनी जेजू म्हणटा, मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. पगार देवाच्या हर एका उतरा मारिपाक तो जियेता. दुसरी ताळणी आसा, फुलटन शिन नांवाडीक बिस्प सांगता कितें म्हळ्यार, ही ताळणी खंय आनी मुख्य 100 वर्सांक आमच्या पवित्र सभेक येवची आसा म्हणून आसा. आनी ती ताळणी आसा देवाक पयस करचें, देवशास्त्र नाका म्हणचें, देवा विशांत, सोडवणे विशांत, सरस्पराच्या देवाच्या महिमे विशांत, त्रिएक देवा विशांत तुवें शिकचें नाका. बगार तुका दुसरी आनी एक शॉर्टकट हांव दाखयतां. आनी ती जावन आसा, देवसार जेजू मुखार एक ग्लोब हाडटा, शायनींग ग्लोब, शायनींग. आनी तो गुंडयता तो देवसार वो शायनींग आनी म्हणटा, अळे संवसाराची सर राष्ट्रां हांव तुका दिता. कितलीं राष्ट्रां ह्या आसात, तुवें एक मात्र म्हाका केल्यार जालें, म्हज्या पांयां पडोन नमस्कार कर. कितलें बरें.
सकट राष्ट्रांत तुका मेळटा जाल्यार तूं एक व्हडलो धनी, तूं एक व्हडलो बॉस, तूं एक व्हड सर्वाधिकारी तूं जातलोय. कित्याक ते कुर्साची वाट काण घेताय तूं? ही सुलाभाची वाट आसा, ही काण घे तूं. आनी अशें पळय सभेक दोस्ती ताळणी आसा ती राजकियाची पावर. राजकियांत आपूण मेतेर जाल्यार राजकियाच्या मनशां मारिफात हांवें पवी सभेंत आनीक बोड जावेत, तीर जावेत म्हणली एक आशा पवी सभेक तेय हांगासर पळोवंक मेळटा. आनी अशें जेजू कितें म्हणटा, सर्वेस्पर तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. अशें दुसरी ताळणी जावन सक्सेस जावना देवसार. तिसरी ताळणेक आतां आनीक शॉर्टकट दाखयतात. ही बारी इम्पॉर्टंट जेजूक, ही बरी ताळणी, ही इतली सोबीत आसा की तो सांगता तूं आजापां कर, तूं वंडर वर्क जाव करताय आजापां कर, लोक तुका येतलो. कुरीस काण गेल्यार कोण लोक येता? कुरिसाक कोणी लायक करनात. बघा तूं एक मॅजिशियन जा, तूं बरी बरे संगती करून दाखय, लोक तुज्या फाटल्यान येतलो. तूं संद्रेमाक वचून बसताय जाल्यार कितले लोक संतोश पावता. पूण जेजू चिंता कितें, हे आजापां हे थोड्या दिसांक मात्र एक बरें आजाप केलें, वंडर वर्क जालें म्हण चिंत्या कितले दीस उलयतात. संद्रेमाक वचून लोकांन मनशान पांय दवरलो, कितले दीस उलयले? एक हप्तो मात्र उलयले. येदो व्हडलें वंडर तें. आनी देमसार म्हणटा तुवें एक काम करचें, व्हडलें वंडर करचें म्हळ्यार ह्या शिखरांतल्यान सकला उडाचें आनी तो तुजें दूत येवन तुका उपकरून धरतलें. तूं कित्याक भियेताय? एक ताळणी जेजूक आयलेली. आनी निमाणे जेजू सांगता सर्वेस्पर तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. मोगाच्यान देवसार बायबल जाणा उरता आसा तुमकां. तो बायबलाचें कोटेशन तो आमच्या मुखार दवरता. आतां जेजूक ताणें दवरलें कोटेशन. तूं वयरच्यान उडल्यार तुका तुजें दूत तुका येवन उखलून धरतलें म्हणून बरोवन घाल्लें आसा न्ही. यू विल बी अनहर्ट वयरच्यान उडल्यार. देवसार उलयतना एकदम बरें दिसता आमकां. पूण एकूच पोट मारची देवसारा. पोटीचो देवसार, पोटीचो बापय तो जो आमच्या वांजेलांत म्हणलें आसा, पोटीचो बापय. आनी वयर तावन सकला उडल्यार तुका तूं आज व्हडलो एक वंडर वर्क म्हण तूं लोक तुका येतलो. आनी हे राष्ट्रां पुरा तुका काण गेले व्हडल्या अधिकारान तूं जियेतलोय. पुरा पोटी. तूं परिक्षेक शिकनाका. तूं एक नाक्कल काड. बरी आयडिया हांव दिता. बरी आयडिया आसात म्हजे कडेन म्हणटा तो. हें असलें. आनी जर तर तूं शिकनाका, तुजें काम कर. दुसरें बरें आसा न्ही की इंटरनेट आसा आनी वॉट्सॅप आसा, तें बरें तुका कितलें बरें. एक जालें परिक्षा सदां तुवें कश्ट काडून शिकचें. असलें पुरा सटल रितीन देवसार आमचे कडेन उलयत आसा. तुमी जाणात उत्पत्ती पुस्तकांत एवेक कशें देवसारान हाडलें. सोबीत एक फळ हाडून आयलो. हाडले भारी सोबीत. एवेक एकदम बरें दिसलें फळ. हे कितलें बरें फळ, कितलें सोबीत. आनी देवसार कितें म्हणालो, हें फळ केल्यार तूं देवा सारकी जातली. हे बयणी का. आनी ह्या सोबीत फळाक पळोवन सांपडली. तिणें केलें. देवसार तशें आमकां नाडटा सोबीत रितीन उडासोरा. तो कितलें बरें करून उलोवन, कितलें बरें करून आलोचन घालून. आनी तुका कांय भिरांत नाका. तूं करचें कर. तुका कितें भोगता तें करून सोड. अशें देवसाराचें. जर तर तुका ड्रग्स काण घेवची जाल्यार काण घे. कोणी पळयना तुका, काण घे तूं. आनी जर तर पोर्नोग्राफी पळोवची जाल्यार पळय. कोण पळयता तुका? असले संगती देवसार भोव अपुरबायेन सोबीत करून आमचे कडेन उलयत आसा. आनी
उडासो रे कितें जालें हे वेग भुमी वांकुटान भायर वचचें पडलें. भायर वचचें पडलें. सैतान केदाळा शिंत्राळो शिंत्रो ताच्यो. जेजूक म्हणालो फातर आसचें उंडेकर कितलें बरें तुका भूक लागल्या न्ही गे कितलें बरें कितली बरी ताळणी वयर सकला फोटो तुजे आंज बडे दुखू करून धरतले पळय लोक पर तुका येतलो. तुमी जाणात रान दुकराक धरची एक रीत आसा. रान दुकराक थोटो दवरतात. हें थोटो म्हळ्यार वकात हें बस आमचें फुटचें आनी तें वकात आनकेटीन बांदचें. दुकराक भारी परमळ जाता कंकू आनी तो येता कितलो परमळ हे घास घालतना तें फुटता आनी दुकर बेसान जाता. देवचाराचें सेम आयडिया सोबीत तुका दिसता सक्कडी तूं सांगतना उलयतना ताच्यो ताळण्यो पूण एक पट तुवें घास मारल्यार तूं गेलोय. मोगाच्यान आज जो आमच्या वांजलान सांगिल्लें आसा तो पटीन सोंपा पळय. देवचार पटीन सोंपा पळय. तूं जर तर एक पट मारूंक शिकताय एक ताळणेक तूं वेताय ताचे उपरांत तो सक्सेस जाता. ह्या ताळण्या विशयांत आमी आमच्या मतींत आसोचें केदाळार. आज कोणी ताळण्या विशयान उलयनात कित्याक देवचार सक्सेस जाला. आज देवचारा विशयान ती कोणी उलयनात. देवचार सक्सेस जाला ताचे विशयान कोणी उलयचें म्हणना. आज आमच्या जर तर आमच्या घरा भितर एक सोरोप आयला म्हणची ती आमच्या घरा भितर आयलो एकल्यान पळयलो धाकट्या भुरग्यान पळयलो सोरोप आयला भितर तो काल करता आमी तो कशेपणी काण भायर घालीचे. ताळणी तशेंच जर तर ती ताळणी म्हाका आयली जाल्यार ती हांवें भायर घालीची. हांवें देवाचें उतार वाचूंक जाय. हांवें सक्रामेंत घेवंक जाय आनी ताळणी खावची ताळणी पिवोवची ताळणी पळोवची ताळणी आपटची असल्यो खंयच्योय ताळण्यो आमकां येती जाल्यार ह्यो आमी ती पयस दवरूंक फस्ट थॉट येतानाच फस्ट चिन्ह येतानाच ते पयस दवरूंक शिकल्यार यू आर सक्सेस अँड सैटन वील बी डिफिटेड. देखून सैतानाक पाडाव करचें जावन आसा एक देवाच्या उतराचें बळान. देवाचें उतर तूं वाच दिसाक 3 मिनटां म्हणी देवाचें उतर वाच आनी त्या मारिपात देवाच्या उतराची सकत तुज्या काळजान भरतली आनी तुका धैर्य मेळटलें देवाच्या उतरां मारिपात सैतानाक पयस दवरून. खरेंच मातसो काळ आसा आमी सैतानाक भियोवचें न्हय बागार सैतानाक आमी कशें आमचें तान पयस दवरचें तें आमी शिकचें. सैतानाच्या ताळणे विरोध झुजोवंक एक सतत प्रयत्न करूंक शिकचें. ह्या तरणाटपणार प्रसक्कडी भुरग्यांक वळांक हर एकल्यांकी ताळण्यो आसात पाद्रबांकी ताळण्यो आसात. हे सकट ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आमी देवाचो आदार मागायचे. आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयल्या तुमी आनी हे मीस विक्षण करचे सोर आमच्या भावा भयण्यांकी तीस कुरपा लाभोवंक हांगासर आमी देवाचेर पातयेण दवरून आमी देवाचेर बाबार्थ दवरून जिवंक आमी शिकया. एकच एक वाट आसा आमी जेजूचेर खरो बाबार्थ दवरचो. आमची बाबार्थाची जिणी भोव अस्कत आसा. जेजून म्हणा हे सासवातींतलो बाबार्थ आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक हांगा तावन दर्याक ओडून पडचे बी तुका करयेत तर तो बाबार्थ आमकां ना. सासवातींतलो तो सासवातींतलो बाबार्थ आज म्हाका दी म्हज्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक म्हाका कृपा दी म्हणून आमी आतां मागया. उबे रावया. आमचो बाबार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक सर्पद्वेतारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्याचे गर्भे संभावलो आमकां मर्यादान जल्मालो
पॉन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसलें ताका पुरसाळ जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो दुसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवान जालो सर्गार चडलो सर्पदूतरा बापाच्या उजव्या बसला तेन्तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक तांचो एकठार पथकांचे बक्षांनी कुडीचें जिवनपण कसल्याचें जिवीत आमेन. सो आमच्या ताळण्यो आमच्या मागण्या मारिपात आमकां पयस करयेत मागणें जावन आसा एक बळादी खातीर आनी ह्या मारिपात मागणें आमचें पवित्र सभेचें आतां सरस्वती देवा मुखार आमी दवरया. बाप्पा पवित्र सभा सोलोन व्हरच्या पाप साहेबाक गवळी बाप्पाक याजकांक आनी धर्मीक भावा भयणींक तांच्या मिसावान विविध अडखळींचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. जबाब बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी अधिकाराच्या दुडवाच्या आनी भ्रष्टाचाराच्या तळण्याक बलिसाय नासतना देशाचे उदारगते खातीर वावरूंक तांकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध पिडेंत कश्टोंच्या आमच्या भावा भयणींनी तांच्या भावार्थान तांणी थीर रावून धैर्यान तांची पिडा सोसून व्हरूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवासनांनी आनी भुरग्यांनी विविध तरांच्या ताळण्यांनी संपडून कांगाल जातना तुज्या पुताचे आदर्श घेवन तांचे जिणयेंत जैत आपणावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताच्या मेसा बवारी हाजीर जाल्लेल्या आम्हा सर्वांनी ह्या प्राजीत काळार मागण्यान सडीत वेळ करसून आमच्या ताळण्यांचे जैत व्हरूंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया जिणेंत शॉर्टकट दाखोवचो देवसार कदाळारे आमकां दोस्तें आसा हाचे विरोध झुजोवंक सदांय बळ आनी सकत मेळोवंक उक्रेनिया आनी रशिया मदें शांत समाधान आसा जावन सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा ही सकड मागणी तुका आमी दवरता. तुज्या पुताक खुर्साचें शॉर्टकट दाखयलेलो देवसार सबार पोपटी आमकांय अशें शॉर्टकट दाखयत आसा. ह्या सैतानाच्या मेळींत आमी पडनाशें ताच्या बुलोवण्याक आमी बुलानाशें ताच्या नाजूक उतरांक आमी संपडनाशें. आयच्या दिसाचो आदार तूं आमकां दी ह्या मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. C3 Govain Bapa dita amkans ge mun porata cantus ko amso samarpita ispotova adbetaita dosa kurje suci वायना कास रक्ताची तुझे थंय बदल जिणी आमची करच्याक सेवा जर लोकाची कुंडो वायन बापा दिता आमकांच घे म्हूण पोराता कंतुस्को आमचो समर्पिता दिसपट्टो वार आज भेटयता
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता सारकें जावच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले मैमे आमच्या लेख्या सुबेच्या रवा सर्विस्पर मानून घे. भो पवित्र देवा आमच्या दयाळ बापा, एकाच मनशा वरवीं संवसाराक पाताक भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण, तरी आनी एक मनशा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं ससनाचें जिवीत आनी पवित्राय सुभमपण आमकां परतून मेळटात. ह्या तुज्या फुंक्याच्या देण्या खातीर हे दिनवासणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी ह्या प्राजीत काळार पातकांतली आनी पातकाच्या केस्तेंतले सुटोवन तुज्या जिवितान आनी पवित्रायेन आमी नवी मनशां जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची बूक आनी तान बागय नासतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विल्या सर्पाचे सगळे पास काडून उडोवन खोटेपण पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्काचो घट फावो त्या मानान संभ्रमून ह्याच पास्कांत आमी ससनाक आनंदान वांटो घेवंक पावतेल्या. देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सत्यान सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंतितन असतें ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगा जमच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो परत दिन जाले त्या राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या चिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक काराराचें हें रगाद पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशा पसत तें वारू तेलें हें म्हज्या उडासा करात. Bavarta sagut purgatoria. Somi Jesu melo, Jesu jivant zala, Jesu noyan yetoro. बापा, आमचे सोडवणे पसो तुज्या पुतान ससलोल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तीच बली आतां तुका पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें हे कूड आनी कोत्मो आमी जावं कुनिर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत आमकां मरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या भगवंत सांत आंतोनीच्या आनी समेस भक्तां सांगाता तुमी सोडून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पेद्रू पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतल्या सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजूर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकोन घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागातीत ह्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तान मायपासान तुज्या राजान घे. ते आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दादोशी जाताल्या म्हूण आमकां बरवस आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उदेश सगळ्यो बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा आमच्या मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सकट सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकिल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवश्या नात्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय.
कित्याक राजवटी पुर्व आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसना सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदुता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती मागया देवाची शेळिये संसाराची पाकाटलेले आमची काबूत देवाची शेळिये संसाराची पाकाटलेले देवाची शेळिये संसाराची पाकाटलेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ओ जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत आमी सुभागी सुम्या तुमचे भितरे विशय म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गीचो दी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रेक आमी सर्जून आसा मासयल्या गांवाक कोयण करता तुज्या दारार पातयता तुजी सजाय म्हाका यात्रेक आमी सर्जून आसा मासयल्या गांवाक कोयण करता तुझ्या आदारार पातयता तुजी सजाय म्हाका सोम्या आमी समेस्तल्या दितू विशेव आमकां कश्टोन सर्वोन गेल्या आस्था लाभय शांती आता यात्रेक आमी सर्जून आसा मासयल्या गांवाक कोयण करता तुज्या दारार
पात्रता तुझीच सय मागता यात्रिकामी सर्जवून आसा बसयल्या गावात पांया करता तुझ्या आदारार पात्रता तुझीच सय मागता काळोखांत आमी पैण करता बुजवाड आमचेर पांकर तुझ्या एकाच किरणा वरवीं आमकां तूं व्हरता कर यात्रिकामी सर्जवून आसा बसयल्या गावात पांया करता तुझ्या आदारार पात्रता तुझीच सय मागता यात्रिकामी सर्जवून आसा बसयल्या गावात पांया करता तुझ्या आदारार पात्रता तुझीच सय मागता काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्घां दिवया. प्रार्थूया. काकुळदार देवा, आदांव बापाची पातकी भुरगीं आमी, पूण तुज्या पुताच्या प्राजित आनी कश्टा मरणा वरवीं ताचे बराबर आमी पातकान मेल्या. ही दोनांय सतां वळखून हो प्राजीत काळ तुज्या कृपेन आमी सुरू केला आनी आज ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतला. ह्या सर्गीच्या उंड्याच्या बळान जेजून दाखयलेली दंडवण आनी प्राजिताची वाट तिरायेन धरूंक
आनी हे परी पातकाक आमचे वयर राज्य चलोवंक दिना जावं बागा तुजी पवित्र जाल्ली भुरगीं कशीं जियोंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं आनी सर्पद्वेधार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वडूक मोसुशी संचार कुशी वार्ताय गे सुसो पटलाव कर मोसो आसात माटी कोल्या गोंटेर सुम्या पुन्हा म्हाका सुवार वस्ती करच्या मोसोशी संचार कुशी वार्ताय गे तुसो पटलाव कर मोसो सुरविल्ले मागणे सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताक जेजूक आमचो सडवंदार जावन तुवें धाडलो आमकां पातकांतले आनी सर्व वायटाच्या बांदपासांतले सोडूंक ताणें कश्ट सोंसले जेजून ताचे जिणेंत चलली ती कुर्सावाट आमी समकतना आमी आमचे आदले पातकी जिणी सांडून कश्ट दोगदोन येतना भियेनासतना रावोंक आनी तुजेर भवार्थ दवरून जियोंक कृपा दी म्हूण मागता आमेन. पयलेच ते साव जेजूक मरणाचे फर्मान दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता कित्याक सुडलाय सगलो संसार मोगाळा जेजू सर्व लोकांक बरेपण केल्ल्या तुका इनाम जावन मरणाचे फर्मान दिले आमच्या पातका वरवीं हे कश्ट तुका फावो जाले पूण तुवें ते मोगान स्विकार केले आमच्या जिवितान तुज्या नांवान हेरांक बरें करतना आमकां मेळचे कश्ट आनी दगदवणी मोगान स्विकार करूंक आमकां कृपा दी सुम्या काकुळतामची कर सुम्या काकुळतामची कर सदैव मये म्हाका उपकार काळजान कुसर मरल्या जेजूचे. दुसरेच ते साव जेजूच्या कांदार कुरेस दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बेगीन क्रिस्ता वरवीं सडलाय सगलो संसार मोगाळा जेजू तुज्या कांदार सडा येसू कुरीस दिलो आनी तुवें तो स्विकार करून वावयलोय दिसपट्ट्या जिवितान तुज्या नांवान कुटुंबाचो वावर करतना जायते कुरीस आमकां मेळटात ते मोगान स्विकार कर वावोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. सुम्या काकुळतामची कर सुम्या काकुळतामची कर सदैव मये म्हाका उपकार कंसयतामच्या काळजान कुसर मरल्या जेजूचे. तिसरेच ते साव जेजू पयले पोवटी कुर्सा पोंदा पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बेगीन क्रिस्ता वरवीं सडलाय सगलो संसार मोगाळा जेजू हो बरा देख कुरीस वयतना तुज्या चडायेन ताचे चडायेन तूं पडल्यार थंयच रावन आसतना तूं उठोन फुडें सरलोय आमच्या जिवितांत जायते पोवटी आमी पातकान पडटा असल्या संदर्भांनी उठोवंक कुमसार जावन जिणी बदलून फुडें सरूंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकुळतामची कर सुम्या काकुळतामची कर सदैव मये म्हाका उपकार कंसयतामच्या काळजान कुसर मरल्या जेजूचे. चवथेच ते साव जेजू आपले दुखेस मायेक पळयता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बेगीन क्रिस्ता वरवीं सडलाय सगलो संसार काकुळदारा जेजू तुजे आवयन मोरयेन तुज्या कश्टा वेळार संपूर्ण पाठिंबो दिलो आनी सांगात दिलो तुमी एकामेका सांगाता मेळटना भुसवंत दिवंक सकल्यात आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कश्टान असल्या व्यक्तींक सदांच भुसवंत दिवंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकुळतामची कर सुम्या काकुळतामची कर सदैव मये म्हाका उपकार कंसयतामच्या काळजान कुसर मरल्या जेजूचे. पंचवेस ते साव सिरेनाचो सिमांव जेजू कुरीस वोवंक मोग करता
आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सोडिल्लो सगळो संवसार. मोगाळा जेजू सिरेनाच्या सिमांक कुरीस होवंक शिपायांनी बोळ केले. मोन्नांतल्या रे ताणें कुरीस होवंक ताका कुमोक केली आनी तुजे कुरपेक तो पात्र जालो. आमच्या जिवितांत जायते पावटी हेरांक कुमोक करूंक मोन्नांतल्या वेळार सिरेनाच्या सिमांक बरे प्रयत्न करूंक हेरांक कुमोक करीशे आनी तुज्या आशिर्वादाक आमी पात्र जायशे आमकां करपा दे. समिया काकुळतामची कर सुम्या काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार कसयता आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. सवेस ते साव वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सोडिल्लो सगळो संवसार. मोगाळा जेजू वेरोनिकाक तुजी बिरमोत दिसली आनी आपल्या तुवाल्यान रक्तान बुडुल्ले तुजे मुखामोळ पुसले. अशें तुका सवकासाय लाभयली. आमच्या जिवितांत कुटुंबांत तशेंच सेसारा संकश्टांत व्हडव्हडच्या भावा भयणीची मुखामोळां पुसूंक आनी तांकां सवकासाय लाभोवंक आमकां करपा दे. समिया काकुळतामची कर सुम्या काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार कसयता आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. सत्वेस ते साव जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सोडिल्लो सगळो संवसार. काकुळदारा जेजू नित्रांनी चल्लो तूं हो भरादी कुरीस होवंक कश्टताय. शिपाय तुका बोल्ड करतात असल्या संदर्भार तूं पडताय पूण तेंच रावनासतना उठोवन फुडें सरताय. आमच्या जिवितांत बरेपण करतना दगदवणी आमकां सोसूंक मेळटा. असल्या संदर्भार बरें करचें सोडिनासतना धैर्यान उठोवन मुखार वचूंक आमकां करपा दे. समिया काकुळतामची कर सुम्या काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार कसयता आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 8 ते साव जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सोडिल्लो सगळो संवसार. बुजवणदारा जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांनी तुजी सेवा केल्ली. आज तुजे कश्ट पळोवन ती रडतना तांकां तूं सांगात दिताय. आमच्या जिवितांत आमकां कुमोक केल्ली मनशां कश्टताना तशेंच हेर व्यक्ती विविध संकश्टांत कश्टताना तांकां सांगात दिवंक आनी बुजावण पाठोवंक आमकां करपा दी. समिया काकुळतामची कर सुम्या काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार कसयता आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 9 ते साव जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सोडिल्लो सगळो संवसार. मोगाळा जेजू परत परत तूं कुर्सा पोंदा पडलोय. शिपायांनी तुका दिले तरी पडल्या वेळार आमचे विशयान तूं चिंताय उठताय आनी आमकां सुटका मेळच्या खातीर फुडें वेताय. आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट येताना हेरां विशीं चिंतूंक सैतानाच्या सर संगतीचेर जैत व्हरूंक आनी फुडें वचूंक आमकां करपा दी. समिया काकुळतामची कर सुम्या काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार कसयता आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10 ते साव जेजूचे आंग वस्तूर काण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सोडिल्लो सगळो संवसार. मोगाळा जेजू तुका शिपायांनी विणगो करून अपमान केलो. ह्या वेळार सोंसणिकायेन हे कश्ट तूं सोंसताय आनी आमच्या आत्म्याची तान बागयताय. आमच्या जिवितांत सर्व मनशांक मान दिवंक तांची हक्कां राखून व्हरूंक आनी तांकां बरें करूंक करपा दी. समिया काकुळतामची कर सुम्या काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार कसयता आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11 ते साव जेजू कुर्सार खिळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सोडिल्लो सगळो संवसार. मोगाळा जेजू कुर्सा वाटेच्या पैनाच्या निमाण्या हंतार तुका तांणी कुर्सार मारलो. ह्या वेळार आमचे सुटके खातीर तुजे हात आनी पांय खुर्सार खिळोवच्याक तुवें अर्पिले. आमच्या जिवितांत तुजे खातीर जियेतना
दिसपट्टे जायते जण आमकां खिळयतात. असले परिस्थितींत धांवान आसतना तुज्या कुर्साक वेगूंक आमकां शिकय. सोम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. कुर्सातय कुर्सातय हांव पातेली दवरता, पिडे शिडे कश्टा दुकान हांव कुर्साक पोटलून धरता. 12 तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बेगीन कुर्सा वरवीं सडलाय सगलो संवसार. काकुळदारा जेजू, तुज्या कुर्साच्या मरणा मुखांत आम्हा पातक्यांक सुटका लाभयली. आमकां बापाच्या हातांत समर्पण दिलें. सर्वांक तुवें बक्षिलय. अशें तुजें रागत वारोवन आमकां बचाव केले. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सर संगती बापाक समर्पण दिवंक आनी पाताक पयस करून जिवंक कृपा दी. सोम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. सदैव महिमाक उपकार कसयताय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13 तेसांव जेजूची कूड देंवून मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बेगीन कुर्सा वरवीं सडलाय सगलो संवसार. मोगाळा जेजू, मोरयेन तुजी निर्जीव कूड स्विकार केली. ह्या वेळार आमचे पसत बापा लागीं विनंती केली. कश्टांत संपडलेल्या मरणाचे तणीर आसलेले व्यक्तींक आमी स्विकार करूंक आनी तांचे पसत सदांच मागूंक आमकां शिकय. सोम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. सदैव महिमाक उपकार कसयताय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14 तेसांव जेजूक निकेप येतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बेगीन कुर्सा वरवीं सडलाय सगलो संवसार. मोगाळा जेजू, तुजी निर्जीव कूड फोंडाक निकेपिली. ह्या मुखांत फोंडाक नवो अर्थ तुवें दिलोय. आमी सगळां सस्नाक जियेते लाव आनी कोणूच मरचें ना म्हणून शिकयलें. आमच्या जिवितांत बरवशान जियेवंक आमकां तूं शिकय. सोम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. सदैव महिमाक उपकार कसयताय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. क्रिस्त आमचे पसत कलतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. मोगाळा जेजू, तुज्या ह्या कुर्सावटेच्या पैणांत आत्मीक रितीन आमी वांटेली जाल्या. ह्या वेळी तुज्या पाशांवाचो आमी नियाळ केलो. ह्या मुखांत आमकां भावार्थान आनी बरवशान तुवें भरले. फुडल्या जिवितांत पातकाक फाट करून जिवंक, पेलांचो मोग करूंक आनी तुज्या जिवंतपणाची साक्षीदारां जावंक आमकां फावो कर म्हणून आमी तुजे नांवी मागता. आमेन. पापसाहेबाच्या इराद्या पासत आमचे बापा श्रीगिंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां शिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुपेन भरले सेम तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मायमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. आज हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरवशान कित्याक तूं काकुळटाय. नितळसां हांव लालयता तुज्या मायपासान आतां कर म्हाका नितळ. गवळी तूं शिड्यांक सरयताय, शिडी हांव म्हजो पोस करताय. तुजें दाम हांव पयस पावतना पाटी हाड हिंडान दवरताय. आज हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरवशान कित्याक तूं काकुळटाय. नितळसां हांव लालयता तुज्या मायपासान आतां कर म्हाका नितळ. मोगाळ पुत्रा सोबे
आमकां मोरी आशीर्वाद दीव आमकां. भगीन कुसाची कुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतली बापाचे